जाग्याचेर IIT उबारपाचो प्रयत्न सुरू आसा. सध्या सर्वे सुरू आसा. सो एक ऊस उत्पादक म्हणून तुका कशें दिसता? तर म्हाका ही फॅक्टरी चलपा जाय, कारण एक शेतकऱ्याचो वो कोणो वर्साचें कितें इन्कम मेळप म्हणल्यार ते शेतकरी आनंद जातालो. आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान तेच हेतून ही फॅक्टरी हांगा उबी केल्ली. महाराष्ट्राचें सगळें ज्ञान घेवन भाऊसाहेब बांदोडकरान हें आपल्या सरकार आसतना फॅक्टरीचें काम करून शेतकऱ्यांक चालना दिल्ली की तुमी एक दोन पयशे तुमी जोडात, मेहनत करात. हेजे हेणें लोक खंयच वचपाक पावना जाल्यार आपल्या धंद्या भितर उरताले. सो सध्याचें सरकार तुमकां फार्मर्सांक पळयनासो दिसता? बिलकुल आमची वास्तूच करना, आमची खबर घेयना. खरें म्हणल्यार मोदी सरान पळय PM जें पळय सांगलां की इंडियेचो एक शेतकरी हो हें जावपा बेकार जावपा जायना, की रोजगारा भितर उरपा जाय. म्हणून ही फॅक्टरी हांव म्हणटा CM साहेबाक की ही फॅक्टरीचेर लक्ष घाल, फॅक्टरी कर. ते नाकासले प्रोजेक्ट हाडून शेतकऱ्यांक भुरगीं ते कसले प्रोजेक्ट हाडून ती काम करूंक शकना आनी ती धंदोय करूंक शकना. असल्या जाग्यार शेतकऱ्यांच्या भुरग्यांक एक शिगोर फॅक्टरी जावप एक पोटाची एक वेवस्था जावप. गव्हर्मेंटान हो IIT प्रोजेक्ट पळय आसा तेजो विचार हो सोडून दिवचो. ते नादाक गव्हर्मेंटान लागचें न्हू आनी सहकार एक्टाची जमनीन भितर तो आमच्या माथ्यार घालचो न्हू, हें म्हाका दिसता. आनी इतलें आसून समज जर सरकार हांगा हाडपाक पळयता जाल्यार आमी गेटीर न्हिदोन रावतले सगळीं शेतकऱ्यांक घेवन. शेतकऱ्याक कित्याक वगैरे रावला? कमिटी आहा, कमिटी कितें करता? हालचाल मुवमेंट करता, फॅक्टरी जातली. कित्याक आमची कमिटी आहा ती मुवमेंट करता फुडें हें शेतकरी समजला आनी ते आशेन शेतकरी रावला कारण फॅक्टरी जातली. फाल्यां ऊस रोवपाक तयार आसा, पूण सरकार सद्याक वेगळे विचारान आसा. सो तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता ही फॅक्टरी चालू जावंक जाय. आनीक हांवें आतां 20 वर्सां जालें हांव ऊस रोयतां. हांव भायर गेल्लो, थिंगासान येवन हांवें ऊस चालू केलो. आनीक आज म्हणल्यार हांव त्या ऊसाचेर जगतां की हें फॅक्टरी जावंक जाय म्हणून सांगता. आनी कितें मेळ्ळें पळय आतां 20 वर्सांक आनी हांवें तेजेर केल्लें सगळें. सो सर्विसे पेक्षा ऊस रोयल्यार फायदो आसा? हय, ऊस रोयल्यार फायदो आसा. आनीक हांवें आतां ऊसाचेर सगळी मागीर आतां पोट पाण्याची भुरग्यांक हेका सगल्यांक पोसतालो. आनी आतां ह्या 5 वर्सांक सरकारान दिलें आनी आतां हेजे मुखार आमी कितें करपाचें असो प्रश्न पडला की कशें पोसपाचें. आनी हें आतां आमकां चित्र सारकी ना अशें आतां म्हणटा हिंगा कितें IIT घालता हें करता. पूण कितें आहा आमकां कितें तरी आतां हेजे मुखार आतां कितें तरी सरकारान तेजेर आमगे शकपा सारकें कितें तरी IIT घालून सरकार शेतकऱ्यांक उगड्यार उडयतलो असो दिसता. आतां कितें आमकां खंय खबर ना. आमकां तरी कितें तरी दितलो अशें आमकां आशा आसा दिसता. कितें जालां जाल्यार जमीन ती गेल्यार अशी दिसता की. आनी लोकांक कितें दिसता ती नाकाय दिसता ती थोड्यांक. कित्याक आमकां दिनासतना आमी कितें केलें जाल्यार आमी वयर पडले वाऱ्यार पडले अशें समजोवपाक. संजीवनी साखर कारखान्याचे जागेर IIT प्रकल्प उबारपाचे अशें सरकारचे प्रयत्न सुरू आसा अशें गेल्ले कांय दिसा पयलीं 2 भाटकारांक नोटीस गेल्ले कारणान ओपन जाल्ले. आनी ताका लागून स्थानिकांनी 400 सायनी घेवन राष्ट्रपती CM तशेंच बाकीच्या आनी ऑफिसरांक विरोध करपाची लेटरां केल्ली. सद्याक आज एक म्हत्वाची मिटींग ऊस उत्पादकांनी घेतली आनी लोकांक तशेंच ऊस उत्पादकांक सरकारान विश्वासांत घेवचें आनी फुडले स्टेप उबारचें अशी मागणी केल्ली आसा. पूण जेन्ना सरकारूच जर गुप्तपणे हे जर कारवाई करपाक प्रकल्प उबारपाचे प्रयत्न सुरू आसा जाल्यार ताका विरोध जातलो आनी ऊस उत्पादक गेटीर येवन बसतले अशें तेंच्यांनी इशारो दिल्लो आसा. आज विजय सरदेसाय यांची एक भेट घेतली आनी तेन्ना तेणें ह्या प्रकरणाचे विधानसभेक प्रश्न उपस्थित करतलो अशें म्हटलेलें आसा. सरकारान ह्या लोकांक तशेंच ऊस उत्पादकांक काळखान धरून हो प्रकल्प जर सुरू करता जाल्यार ते योग्य न्ही अशें तेचें म्हणणें आसा. सरकारान ह्या जागेर जर तर सरकाराक उबारपाचेंच आसा जाल्यार थंय एक ट्रक टर्मिनल उबारचें जेणे करून गोंयचो जो समस्या मोठी भयंकर समस्या
ट्रक टर्मिनलाची ती सुट्टली आनी ताका लागून स्थानिकांक तशेंच ऊस उत्पादकांक तशेंच संजीवनी कारखान्याकूय उत्पन्न वाडटलें अशें तेंचें मत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.